नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. अय्यप्पा स्वामीच्या नावान देणगी जमोवच्या नकली स्वामी खिंचान भक्ताक सावधान रावचो इशारो श्री अय्यप्पा गुरुस्वामी अस्नोटी पिपळगिरी. नोव्हेंबर डिसेंबर महिने येयलो की कारवार तालुक्याच्या श्री अय्यप्पा स्वामीली सन्निधी सुरू करून अय्यप्पा भक्त माळ घालून व्रत सुरू करतात. या अय्यप्पा स्वामी देवालय व्रत म्हटल्यार खूप निष्ठेन आणि श्रद्धेन करचे पडटा. माळ घायल्या भक्ताक आणि ते भक्त दुसऱ्याक स्वामी या नावान चापयतात. या अय्यप्पा देवाली ससाय खूप कडक आसा अशें म्हणटात. माळ धारण केल्ले स्वामी पळयले की आमगेले आपोआप नतमस्तक झुकता, कारण आमी सुद्धा त्या श्रद्धेन भक्तिभावान तेमकां आदरान देवाच्या रूपात पळयतात. पण काही विघ्न संतोषी लोक याच देवाल्या नावार फसवेगिरी करून लोकांक उल्लू बनयतात. अशीच एक खबर कारवारात घडला अशी या स्वामी कडच्यान कळला. कारवारच्या कदरा, गोटेगाळी, भैरे, उळगा, सातगिरे या ग्रामात 3 जण काळे कपडे परिधान करून कपलाक आंगाक भस्म लावून श्री अय्यप्पा स्वामील्या वेशात गावागावात वचून श्री अय्यप्पा स्वामील्या अन्न संतर्पणा खातीर देणगी जम करतना आम्ही अस्नोटी भगतवाडा पिपळगिरीच्या सन्निधानांतल्यान येलात असे सांगून देणगी घेतात असे कळलेला. माजाळी सुद्धा वचून देणगी घेतलात म्हूण कळू येला. पण अस्नोटी पिपळगिरीच्या धर्मशास्त्रा सेवा सन्निधी अस्नोटी पिपळगिरी सान्निध्याच्या गुरुस्वामी श्री मुरलीधर स्वामीन प्रसार माध्यमाक ही माहिती दिला. आज 10 वर्सां जाली अस्नोटी पिपळगिरी हिंगा या सन्निधी मार्फत फक्त पहिले 1 वर्सात फक्त लागीच्या गावात वचून देणगी स्वीकारली. नंतर श्री अय्यप्पा देवाल्या कृपेन म्हणा, भक्ताल्या सहकार्यान म्हणा, देणगी जमा न करता अन्न संतर्पण सुद्धा फक्त सन्निधीकडे येऊन देणगी देऊन रीतसर रशिदी देऊन पैसे जमा जातील आसात. आणि प्रत्येक वर्ष या सन्निधीत मोठ्या उमेदीन हो अय्यप्पा उत्सव जाता. हो अय्यप्पा उत्सव प्रथम सुरू केल्ले स्वामी म्हणल्यार श्री श्याम विष्णू गोवेकर हेमगेल्या सहकार्यान पहिले हिंगा ही सन्निधी सुरू केल्ली. स्थानिक भक्त जास्त करून युवा या उत्सवाक मोठ्या संख्येन हजर रावन कार्यक्रमाक प्रतिसाद दितात. आणि अशा सन्निधीच्या नावार हे असले फसवेगिरी करतले ढोंगी स्वामी साध्या कपड्यार बसार वचून खंय तरी वचून काळे कपडे लावून भस्म लावून ते गावात वचून देणगी जमा करून परत ते काळे कपडे पिशवेत घालून बसार आपापल्या ठिकाणार वयतात असे कळलेला. तर असले भक्त कारवार बस स्टँडार फुटपाथार रात्रीन मद्यपानाच्या नशेत दिसतात असे सुद्धा लोक म्हणतात. पण सार्वजनिकान असले देवाच्या नावान देणगी दितना तेमचे कडेन पावते बूक किंवा खरी वळख पटवूनच देणगी दिवची, कारण सार्वजनिकाला हो भक्ताच्या नावान दिवचो पैसो खरेच सत्कार्याकच वापरतात का कितें हेची खात्री करूं जाय अशी या अस्नोटी पिपळगिरीच्या सन्निधी गुरुस्वामी श्री मुरली नायक आणि तेमगेले इतर सहकारी स्वामी तेमी ही बातमी सार्वजनिकाक कळयला. असोच कोणी व्यक्ती येयल्यार तेगेले फोटो घेवन तेमगेली माहिती घेवची असो आग्रह केला, कारण तुम्ही दिल्ले पैसे फक्त देवाल्या सत्कार्याकच पावू जाय अशी तेमगेली मनोमनी इच्छा आसा. शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा. तशेंच आमी हांगा भगतवाड्यार पिपळगिरी सन्निधान घायिल्लें आसा आनी आमी सन्निधानाक बरें आमगेली पुजा चलतो आसा आनी बरें आमी आसात. तशें तुमी सगळे जाण हांगा सगळे जाण येवचे पुजेक आनी तीर्थ प्रसाद घेवन वयचो. कितें काय म्हळ्यार आमी सांगचें कारण काय म्हळ्यार आमगेले भगतवाड्या सन्निधानाचे स्वामी म्हणून घेवन काही स्वामी डुप्लिकेट स्वामी गांवान गांव वचून घेवन भैरा, गोटेगाळी, हळगा, हुळगा, नंतर सातगिऱ्या, गोपसिट्टा हांगा वचून घेवन वर्गणी करूं लागलात आमगेल्या नांवाचेर. तशें आमगेले सन्निधान अजून पर्यंत कोण आमगेले एक स्वामी बी गेलो ना खंय वर्गणीक आनी कितेंच गेलो ना. ते डुप्लिकेट स्वामी येवन घेवन भगतवाड्या स्वामी म्हणून घेवन वर्गणी करूं लागलात आमगेल्या नांवाचेर. ते आमी न्ही तर तेमगेले कडेन कितें हँडबिल आणि कितें वर्गणी बूक ते मुद्दम तुम्ही खंय मेळ्ळ्यार तुमकां दोळ्या फुडें दिसल्यार ते हँडबिल आणि वर्गणी बूक तुमकां मेळ्ळ्यार ते दाखया म्हणा आनी त्या स्वामीक तुमी धरा. डुप्लिकेट स्वामी येतात. आतां काल एक आनी न्यूज मेळ्ळा आमकां माजाळी बी 2 जाण गेल्ले म्हणून घेवन पादयात्रा करता. अजून पर्यंत ते तेमी आतां पादयात्रा कर म्हणून पादयात्रा तेमी करूं शकनात. ओगीच लोकां कडेन पयशे लुबाडून घेवन वयतात आनी ते आमगे सन्निधानाचें नांव वायट करूं लागलात. तशेंच हांव तुमकां नम्र विनंती करता, कित्याक काय म्हळ्यार ते स्वामी कोण डुप्लिकेट येतात काही ना तेमी अशेंच आमगे सारखे ड्रेस घालून येतात माळा बिळ काय रावन तेमकां आनी तेमचे कडेन तुम्ही वर्गणी बूक आणि हँडबिल मुद्दम दाखया म्हणून सांगा ही तुमच्याकडे नम्र विनंती करता.
स्वामी शरणमयप्पा. मुंबई ते मंगळूर मेडसी ट्रॅव्हल्स प्रवासी बसाक अकस्मात उज लागलो. सुदैवान सगळे प्रवासी सुरक्षित. यल्लापूर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या यल्लापूर शहराच्या जोडेकेरे मारुती देवस्थानासमोर एक लक्झरी प्रवासी बसाक उज लागून बस जळिल्ली घटना घडली. मुंबईच्यान 25 पेक्षा जास्त प्रवासी आशिल्ली स्लिपिंग कोच आशिल्ली लक्झरी बस KA51 AD 5836 या नंबराची बस यल्लापूरच्या राष्ट्रीय महामार्ग 63 जोडेकेरे मारुती देवस्थानासमोर बशीचो फाटलो टायर फुटून अकस्मात उज लागून संपूर्ण बस जळून गेली. प्रसंगावधान राखून बसातल्या सगळे प्रवाशाक सुरक्षित भायर काढले. या वेळार बरेच प्रवासी गाढ न्हिदेत आशिल्ले अशें कळयलां. सुदैवान कोणाकच काय जालें ना. प्रवाशाले लगेज मात्र पुराय जळून गेले. घटनास्थळार अग्निशामक दळान उजो निवयचो प्रयत्न करता पर्यंत बस जळून खाक जाली. बशीत आशिल्ल्या प्रवासीक तेमतेमगेल्या गांवांत पावोवची वेवस्था केली अशें कळयलां. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆ ಯಾಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇವ ಸುಧೀರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದೇ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೋಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾ ಇಲ್ಲ ज्ञानपीठ पुरस्कारित श्री दामोदर मावजो हेमका अभिनंदनाची विशेष बसका. कोंकणीचे ज्येष्ठ साहित्यिक श्री दामोदर मावजो याने भाई मावजो हेमका प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळे निमित्यान सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळान तेमकां अभिनंदन करूंक मंडळाची काल विशेष बसका आयोजित केल्ली. मंडळाच्यो अध्यक्षा सौ उषा राणे हेमी अभिनंदनाचो ठराव मांडत सांगले की भाई मावजो हे कर्नाटक आणि गोंयच्या कोंकणी लोकांक आणि कोंकणी साहित्यिकांक एक कडेन हाडचो एक पूल जावन आसा. पयलीं स्वर्गीय रवींद्र केळेकर आणि आता भाई मावजो हेमी हो प्रतिष्ठित पुरस्कार मेळोवन कोंकणीची बुनियाद आनी घट्ट केला. पुरोगामी आणि सकारात्मक विचार तेमगे साहित्यात उरता. ह्या पुरस्कारा बद्दल आमकां खुशी आणि अभिमान जाला. ह्या बसकेक मंडळाच्यो उपाध्यक्ष सौ आनंदी रायकर, सचिव संदेश बांदेकर, खजिनदार विष्णू कोळगेकर तसेच सदस्य शिवा गोसावी, कृष्णानंद राणे, विशाखा आचारी, हरीश नायक हेमी हजर आशिल्ले. अखेर सचिव संदेश बांदेकर हेमी उपकार मानले.